सेफ आहा म्हणजे लोक खूप फावटी म्हणटा की गोंयांत सेफ्टी इश्यू आहा. सो कंपेर्ड टू इंडिया गोवा कितलो पर्संटेज म्हणटा? देशातल्या बाकीच्या स्टेटीच्या कंपॅरिजनान 100% गोवा इज सेफ आसा. इफ यू आय एम नॉट सेईंग कंपेरिंग विथ एनी अदर स्टेट, बट इफ यू कॅन कंपेर विथ एनी क्रायम या एनीथिंग, आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द डिटेक्शन, बट सेफ्टी वायज ऑल्सो गोंय हे 100% सेफ आसा. बरेचशे फावटी आतां आमी पळयता की ड्रग्स केसीस ड्रग्स आमी डिटेक्ट करता किंवा आमी धरता म्हणून तर आमकां तेज्यो केसीस ज्यो आसा त्यो ओपन जाता. आनी एक्चुली एंटी नार्कोटीक सेल खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता म्हणून प्रत्येक फावटी तेंचेर रेड जाता. तांकां इनिशियली स्टेजीरूच तांकां धरलें वता म्हणून अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो पुलिसाच्या लोकांच्या समोर येता. रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तितूनय गोवा नंबर 1 आहा म्हणून शकता. 100% वुमन सेफ्टीच्या बाबतींत नंबर 1 आसा. आयजूय गोंयांत म्हणजे खंयसरूय बी वुमन जी सिंगल ट्रॅव्हल करपी आसूं किंवा गोंयांत खंयसरूय भोंवपी आसूं, तिच्या खातीर गोंय हें सेफ आसा. म्हणजे त्या खातीर आमचे वेगवेगळे पुलीस डिपार्टमेंट्स ते पिंक फोर्स आसतले किंवा आमचो म्हणजे डायल 100 किंवा 101 नंबर हे वेरियस नंबर पोस्टल बेल्टाचेर आसतले. बारीक सारीक हांव ना म्हणना की इन्सिडंट्स जाता, बट ते इन्सिडंट्स सुद्दां आमी डिटेक्टूय रोखडेच करता. आनी गोंयांत आशिल्लो कोस्टल पुलीस फोर्स आनी बाकीच्या हांच्या कारणा खातीर लोक सहसा अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स करपाक वचना. बट काही मायग्रंट्स जे गोंयांत रावता तांच्या खातीर आमकां जे इन्सिडंट्स दिसून येता, हांव तेंय मान्य करता की मायग्रंट्सां खातीर अशे इन्सिडंट दिसून येता. बट फाटल्या 2 म्हयन्या भितर आमी जेन्ना टेनंट व्हेरिफिकेशन्स केले, मोर दॅन 70,000 टेनंट्स व्हेरीफाय जाले. हाज्या उपरांत लोक आपल्या घरांत दवरपी टेनंट हेच पयलीं चोरी करताले किंवा तेच पयलीं अशा पद्दतीचे बारीक सारीक इन्सिडंट्स करताले. टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाक लागल्या उपरांत लोक हांगासर येवपाकूय आनी रावपाकूय तशें भिवपाक लागल्या, कारण आपलो फाटलो क्रायम रिकॉर्ड जो आसा पळय हो पुलिसेच्या समोर येतलो म्हणून. केले आसतना आमी तर आमचो ड्रायव्ह चल्ला की 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून. म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन म्हणणें आसा, आमची सगळीं डिपार्टमेंटां ड्रायव्ह करीत आसा. गोंयकारांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. इवन दो वील डू द टेनंट व्हेरिफिकेशन इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. आयडीसीनूय बी ते जे रावतात तेंच्या कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन कार्ड आसा काय ना हेंय आमी थोड्या दिसांनी व्हेरीफाय करतले. अलॉंग विथ अवर तांकां खंयसरूच डिस्टर्ब करिनासतना. परत सांगता, आमकां आयडीसीन वचून डिस्टर्ब करपाची गरज ना. इन द लेबर डिपार्टमेंट तांच्या कडेन आशिल्लें रजिस्ट्रेशन आनी पुलिसा कडेन आशिल्लें टेनंट व्हेरिफिकेशन हेजें जर क्रॉस चॅक करीत जाल्यार आमकां कळटलें की कितल्या लेबरांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक ना. आनी वील आस्क दॅट कंपनी टू डू द टेनंट व्हेरिफिकेशन ऑफ दॅट लेबर. ओके, दीस वील फॉलो द कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑल्सो इन फ्युचर. जे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आपले लेबर हाडटा पळय न्ही, तांकांय बी टेनंट व्हेरिफिकेशन करप कंपल्सरी करतले, कारण ते टेम्पररी लेबर हाडटात आनी तांच्या सायटीचेर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जातात. ते सुद्दां इन्सिडंट्स आमकां कमी जाल्ले जाय म्हणून. म्हणजे खंयसरूच हांगा हॅरेसमेंट करपा खातीर न्ही, आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन जो आहा पळय न्ही हें ऑनलायन पद्दतीन चालू दवरला. तेंच्यांनी डायरेक्टली आपलो फॉर्म भरपाचो, आपलो आधार कार्ड वोटींग कार्ड लावपाचें आनी वॉट एवर द फीस आसा ती फीस भरपाची. त्या खातीर लागले डॉक्युमेंट अपलोड केले आसत जाल्यार तें टेनंट व्हेरिफिकेशन तांकां सर्टिफिकेट डायरेक्ट मेळपाक लागलें. मडगांवच्या केसीन कितें फॉलोअप आसा? मडगांव म्हणजे ती ह्याच संबंधित सर कायदो सुव्यवस्थेच्याच संबंधित. ताका म्हाका दिसता जो त्या केसीस इनवॉल्व आशिल्लो त्या मनशाक अरेस्टूय केला. ह्युमन आनी बाकीचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा.